तू पोगो पोगो तुम्ही म्हणतात ती खरी आसा पण भुतानीचो जेन्ना इश्यू जालो आख्खो गांव पेटोवन उरलो आख्खे गोंयचे लोक थंय पावले आरजीपी खंयच ना पळय हांव तुमकां एकूच क्वेश्चन करता भुतानीचो जो इश्यू आसा आतां भुतानी तुम्ही म्हणटा पळय तशें प्रत्येक म्हणल्यार चाकवाळे गांवांनूच कितले इश्यूज आसा ते खबर आसा तुमकां कितले प्रोजेक्ट येयले ते खबर आसा चाकवाळे गांवांत ओके कितले येयले प्रोजेक्ट खूब येयले लोडा प्रोजेक्ट आसा चाकवाळे मागीर थंय भुतानीचो प्रोजेक्ट आसा थंय तुमकां टाटा हाऊसिंग प्रोजेक्ट आसा दाबोळ्यान सांकवाळेच्या भितर थंय तुमकां जुवारी रियल इस्टेट आसा थंय तुमकां जुवारीचो स्लम आसा सो इतले जे प्रोजेक्ट आसा आनी कितलेशे प्रोजेक्ट येत आसा सो इतले प्रोजेक्ट आसा आनी ते आमी एकूच प्रोजेक्टाचेर उलयना आमी ऑल ओव्हर पॅन गोवाचो जो हे आसा म्हणल्यार आयज अशें जाल्लें आसा तुमी एकूच हेजेर जाता आनी एकूच हेजेर बोवाळ घाला तुम्ही बाकीचे उलोवं नाका आयज बाकीचे गोंयभरान तुमी पळय मोरजे वचोन पळया मांद्रे वचोन पळया तुमी ते सायडीन सांखे वचोन पळया ते सायडीन हांगा वचोन पळया तुमी मया सायडीन भुतानी हो मोठो विषय न्हू म्हणटा तूं हो आख्ख्या गोंयांत चल्ला तो हांगांतल्यान पळयल्यार तुका डीएलएफ दिसता डीएलएफाचेर कित्याक उलयना हांव उलयतां डीएलएफाचेर डीएलएफ इनलिगल तो जो आख्खो जो दोंगर कट करून तो डीएलएफ प्रोजेक्ट बांदला हो डीएलएफ प्रोजेक्टाचेर कसो हे दिला कित्याक तेका कायदो ना एक जाय तशी कन्वर्जना करता आनी जाय तशी तांकां लँड डिलिंग करता कशें कन्वर्जन केला कशें लँड यूज चेंज केल्लो आतां हेजेर एक्शन जावपा जाय तशें कांय ना तुमी वचा थंय लोडा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता साके इन बिटवीन साके जो हे आसा थंय लोडाचो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता कोण कित्याक उलयना उलया मरे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता ऑलमोस्ट अराउंड हे 900 सुमार 900 काय 1000 भर कितें प्लॉटिंग जालें थंय एरिया येदी व्हडली जाल्ल्या सगळे कोण घेता भायले घेता सो आमी जेन्ना ओवरऑल जो हे पळयता आमी केन्नाच अशें एक हो एक तो एक आमी कितलेशे अशे कंप्लेनी घातले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट इस्प्राव म्हणून जो प्रोजेक्ट आसा तेजेर कंप्लेनी घातले जो कोलवायातले तेन्ना कोण ऑपोजिशनाचे जावं बाकीचे खंय गेल्ले हांव अजून पासून विचारता खंय गेल्ले आयज तेंच्यांनी फुडें सरपाक जाय आसलें तेंच्यांनी सांगपाक जाय आसलें की आमी ओपोज करता म्हणून तुम्ही ऑपोजिशन पार्टी हांव तुका सांगता हांवें जो असेंब्लीन मांडलेले इश्यूज ह्या व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टाचेर तेन्ना हे कोणूय आसूं ते ऑपोजिशन आसूं रुलिंगाचे आसूं ते खंय गेल्ले उलोवपाचे केन्नाच उलयना कित्याक कॉम्प्रोमायज करता पण आरजीपी एक्टिविस्टांकूय कित्याक बरोबर व्हरना? आमी कोणाक बरोबर व्हरना अशें केन्नाच म्हणोना आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वयता जेंका दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी आयडियोलॉजी आसा ही बरी आसा आनी ती खरेंच गोंया खातीर बरी आसा नाल्यार ते प्रत्येक जाण रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सपोर्ट करतले आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा रावतले आमी केन्नाच कोणाक काय म्हणिना की बाबा हो आमच्या वांगडा ना तो आमच्या वांगडा तेंकां जर दिसत आसतलें की तेंकां आमी आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती कॉम्प्रोमायज करिना त्या कारणाक लागून तेंकां दिसत आसतलें की हे हेंच्या वांगडा येना ते तेंच्या वांगडा येना म्हणून पण आमी कॉम्प्रोमायज करपाक म्हणून रावना आमी खंय ना खंय जी आयडियोलॉजी आसा हे एथिक्स आसा हे बिल्ड मोरल्स म्हणटा पळय ती बिल्ड जावपाक जाय व्हॅल्यूज म्हणटा त्यो बिल्ड जावपाक जाय आयज समज आमी हे करपाक लागले ना फाल्यां आमचे भुरगेय तेच करतले मागीर फुडें आनी उरतलें कितें सो हो जो कॉन्सेप्ट आसा हो आमकां तरी म्हाका तरी भुरग्यापणांतल्यान स्कुलांतल्यान तरी शिकयल्लो आसा आनी तो स्कुलांतलो जो कॉन्सेप्ट आसा आनी तो आवय बापाय कडल्यान जो कॉन्सेप्ट आसा तोच हांव फुडें व्हरतां